मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी आयचे शुभ वर्तमान आयकलां जेजू शिश्यांक म्हणटा आख्या संवसारांत वचात मागीर शेवटाक आयकलां शिश्य शेवटा वचूंक गेले आनी तांची सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें जो संदेश जेजून शिश्यांक दिल्लो तो तांणी पाळलो ते सगळे एक भाशेन मिशनर जाल्ले आमकां वेगळे तरेन देवचें उतर परगटूंक येता पयले सुवातेर उतरांनी आनी कोन्यांनी दुसरे सुवातेर मागण्यांनी तिसरे सुवातेर आमचें सिडीस जिवीत सारून आमकां देवाचें उतर परगटूंक येता आनी पळयता की भगवान पावलो त्या शेगड्याचो सगळे व्हड मिशनर गांवांनी वचून खूब खोस दूख घेवन ताणें उतर परगटलें मागीर म्हणटा आमी फ्रांसीस शावियर मदले काळाचो आनी ताचे बरोबर तेरेज लिजे व्हड मिशनर फ्रांसीस शावियर गोंयांत येवन दुसऱ्या गांवांनी वचून देवचें उतर परगटलें उतरांनी आनी खोन्यांनी लिजे तेरेज आपल्या गोंयांत आसून तिका एक व्हड मिशनर म्हणटा ती गांवांत ती गोंयांत भायर सरोंक ना तरी ती व्हड मिशनर म्हणटा कित्याक तिणें आपल्या सगळें जिवीत मिशनर वार करतात तांकां भेटयलें आमी आमचें सादें जिवीत सारल्यार उतरांनी आनी कोन्यांनी आमकांय आमी मिशनर जावंक पावतात आमकां पावल भाशेन ओ पेद्रू भाशेन ओ शावियर भाशेन आमचें घर सोडून पयस वचपाची गरज ना आमी आमच्या घरांत रावन संस्थेर रावन बरें जिवीत सारल्यार बरें कोन्नी केल्यार प्रमाणीकपणान आमचो वावर केल्यार आमकांय मिशनर काम करूंक येता तो ही शिकवण जावन आमकां समजून दिवंक आनी आमच्या आपणे प्रमाणे आमी मिशनर जावंक आज आमी देवाचो आदार मागुया.